उटंगराच्या पावसान गोंयकाराक काडले शेप लावन गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसाचो नेट उरतलो कायम, हवामान खात्याचो अदमास। पंचायतीन गांवचे खेळा मैदान दिले खाजगी पार्टी, कारुणाच्या लोकांनी केलो आरोप। इंडियन सुपर लिगाचो 7वो सीझन गोंयांत करतले आयोजीत, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेडाची खेळा प्राधिकरणाकडे कबलात। युवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। भारतात कोरोना केशींचो आंकडो 25.89 लाखाचेर पावला। फाटल्या 24 वरां भितर 63,000 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या। आतां मेरेन 49,000 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले। भारतात एका दिसा 63,490 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरां भितर 944 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले, जाल्यार 53,332 जण बरे जावन घरा गेल्यात। भारतात आतां मेरेन 25,89,682 कोविड केशींची नोंद जाल्या आनी एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 6.77 लाखाचेर पावला। 49,980 जाणांक मरण आयलां आनी 18,62,258 जाण बरे जावन घरा गेल्यात। कोरोनाचो सगळ्यात चड मार बसलेली 5 राज्यां। 5.84 लाख केशी सयत महाराष्ट्र हे वळेरींत पयल्या नंबराचेर आसा। तामिळनाडू 3.32, आंध्र प्रदेशात 2.81 लाख, कर्नाटकात 2.19 लाख आनी दिल्लीत 1.51 लाख कोरोना केशी आसात। जगभरात एकाच दिसा 2.60 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या। जगभरातलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 2.16 कोटीचेर पावला। 7.69 लाख लोकांक कोरोनाक लागून मरण आयलां, जाल्यार 1.43 कोटी लोक बरे जावन घरा गेल्यात। कोरोनाचो सगळ्यात चड त्रास सोंसलेले 5 देश। अमेरिकेंतलो कोरोना केशींचो आंकडो 55.39 लाखाचेर पावला। ब्राझीलात 33.17 लाख, भारतात 25.94 लाख, रशियेत 9.22 लाख आनी दक्षिण आफ्रिकेत 5.83 लाख केशी आसात। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। वागातोर रेव पार्टीचेर धाड घालून क्रायम ब्रांचीन 23 जाणांक अटक केली। चरस, MDMA, कोकीन अशा 9 लाखांचे ड्रग्स जप्त केले। अटक केल्ल्या मदीं 3 विदेशी बायलांचो आस्पाव आसा। राती उसरा क्रायम ब्रांचीचे पुलीस निरीक्षक राहुल परब, निरीक्षक नारायण चिमुलकार, उपनिरीक्षक रिमा नायक आनी संध्या गुप्ता हांच्या फुडारपणा खाला 3 पुलीस पंगडांनी पार्टी चलिल्ल्या सुवातीचेर धाड घालून सुमार 23 जाणांक अटक केली। हातूंत 11 बायलांचो आस्पाव आसा। We had received information regarding one rave party which was going to be conducted somewhere in Anjuna. Immediately we put together 3 teams of crime branch which raided the place, and there we found narcotic drugs which were worth around 9 lakh rupees. 23 other people were participating in the party, which included 3 foreigners. We have placed all of them under arrest and booked cases of violating lockdown provisions and also for narcotic substances. There were 3 foreigner ladies who were found at the party. All 3 of them were found in the possession of narcotic drugs. They have been arrested. It was a limited invitation party given to, I think, 25-30 people who had all come there. And drugs, we have made a list of the drugs. We are in the process of conclusively identifying them, but so far suspected drugs are charas. We have found MDMA, we have found ecstasy tablets, and we have found cocaine. All of that put together comes to around 9 lakh rupees. गोंयांत अशा प्रकारच्यो घडणुको घडच्यो न्हू ह्या खातीर पुलीस अधीक्षक शोभित सक्सेनान गोंय पुलिशेक जतनाय घेवपाक सांगल्या। Right now it is the focus and priority of Goa Police to ensure public health and public safety. This raid was a part of that drive, and while our staff also goes for these raids, we ensure full safety for our staff. They are all taking proper precautions, and I think I really have to admire the courage of our police officers who go there. घडणुकीची माहिती मेळटकूच थळावा आमदार विनोद पालयेकारान प्रतिक्रिया उक्तायल्या। कोस्टल पुलिसांच्या आशिर्वादान दर्यादेग वाठारात घोळी वखदांचो धंदो चलता असो आरोपूय तांणी केलो। गोवा फॉरवर्डाचे प्रतिनिधी मंडळ
DGPची भेट घेवन ताका म्हायती दितले अशें ताणें सांगलें. एक फिरंगी पाणी बंगलोज म्हणून वागातोर कांय बंगले आसात आनी थंयसर रेव पार्टी जोरा जोरान चलताली आनी थंयसर बातमीच्या आधारे अशें दिसून आयलां की 9 लाखाचे ड्रग्स थंयसर धरलेले आसा. हांवें सातत्यान पत्रकार परिशदेन सुद्दां हेजेर उजवाड घातलेलो, अनेक टीव्हींक मुलाखती सुद्दां दिल्यो की म्हज्या मतदारसंघान वागाथर म्हणटा थंय सातत्यान रेव पार्ट्यो जातात आनी अशा तरेचे अंमली पदार्थाचे भयंकर व्यापार थंयसर चल्लेलो आसता. म्हजी मागणी आहा मुख्यमंत्र्यां कडेन की अशा तरेच्यो ह्यो ज्यो रेव पार्ट्यो चलता तेचेर जर तुमी कांय कंट्रोल दवरूं शकना जाल्यार हें जें खातें आसा तुमचे कडेन ते खातें काडून बंदर कप्तान मंत्री जे मायकल लोबो आसा तेंचे कडेन दिल्यार बरें जातलें. ते म्हाका दिसता बऱ्या तरेन हें खातें सांबाळूं शकतले, हाताळूं शकतले. म्हणून परत एकदां एक विनंती आसा की अशा तरेच्यो जर सुरवेकूच रेव पार्ट्यो जावपाक लागल्यो तर येणाऱ्या कांय दिसां भितर म्हज्या मतदारसंघांतली जी किनारपट्टी भागांतली पिढी आसा आनी म्हजे स्वाभिमानी शिवोलकार आसात ह्या शिवोले भितर हे अंमली पदार्थाचें लोण पसरपाक वेळच लागचो ना. परवरेचो आमदार रोहन खंवटेन सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रतिक्रिया उक्तायल्या. कळंगुटे पॉलिटिशियन ड्रग माफिया आड आपूण सदांच आवाज करता अशें रोहन म्हणटा. क्वॉरंटायन टुरिझमाचो जो आपूण आरोप करतालो तो आयज खरो थारिल्ल्याचो ताणें सांगलें. ही पयलीच प्रायवेट पार्टी न्हू, ह्या नादी अश्यो पार्टी जाल्या. हडफड्यात जाल्ली पार्टी बरीच गाजलेली. ह्या विशीं पुलिशेक उसरा म्हायती मेळ्ळी पूण कोणाकूच अटक जावंक नाशिल्ली. गोंय आजुनूय कोरोनाच्या सावटा खाला आसा आनी तातूंत भर म्हणून हाय प्रोफायल पार्ट्यो चालूच आसा. कांय जाण भाड्याच्या जागेत वा तांच्या घरांनी प्रायवेट पार्टीचें आयोजन करतात. अशें आसूनय तांचेर कारवाय मात जावंक नाशिल्ली. प्रसिद्धी माध्यमांनी हो विशय उखलून धरलेलो पूण सरकार, मंत्री आनी पुलीस सुद्दां हाचेर ओगी आसा. गोवा 365 खातीर हडफडेच्यान संदीप कामुलकार, पणजेच्यान अमर चावारिया आनी वागातोराच्यान क्लिंटन डिसोजा. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत घोग्यांनी पावस पडटा. पावस सोंपपाक अजून 1 म्हयनो आसा. अशें आसलें तरी पोरू वर्सा परस ह्या वर्सा चड पावस पडला. ह्यान फुडें राज्यांत उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 19 ऑगस्टा मेरेन राज्यांत पावसाचो जोर कायम आसतलो देखून लोकांनी जतनाय घेवची असो इशारो हवामान खात्यान दिला. 15 आनी 16 ऑगस्टाक सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाल्या. म्हापशा सगळ्यात चड म्हटल्यार 15 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. उपरांत पेडणे, फोंडे, पोरणे गोंय आनी सांकळे 13 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. पणजे, मडगांव, केप्यां, सांगे 8 सेंटीमीटर पावस पडलो. आतां मेरेन 310 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाचो जोर अजूनय कांय दीस कायम उरतलो देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही असो इशारोय हवामान खात्यान दिला. Even the probability of rainfall exceeding 20 centimeters at 1 or 2 locations cannot be ruled out. So regions such as Ghat sections, which usually get intense amount of rainfall, can even record up to 20 centimeters in 24 hours. Now the rainfall intensity has been higher, so it is requested that people who are staying near regions which are vulnerable for weather-related disasters, they should be taking extreme cautions. Now from 17th onwards, once this low pressure region is weakening, from 17th onwards rainfall activity is expected to decrease gradually. There is another low pressure region that is forming over Bay of Bengal by around 19th of August. So please be updated with the latest information. And regarding fishermen warning, the winds within 75 kilometers from the coastal lines, they are going to be up to the speed of 45 to 55 kilometers throughout these 5 days starting from today. So fishermen are requested not to venture into sea for 5 days starting from today. वादळी वाऱ्या सयत उटंगराच्या पावसान म्हापशेकारांक शेपलावन काडले. पळयात. तिळारी धरणाची पातळी बरीच वाडल्या. उदकाची सध्याची पातळी 40.90 सेंटीमीटर आसा आनी धोक्याची पातळी 43.40 मीटर आसा. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून दिवचल आनी सांखळी वाठारांतल्या न्हंयांक हुंवार आयिल्लो.
गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, संदीप कामुलकार आणि महेश गोवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. खेळा मैदाना खातीर राखून दवरिल्लो प्रस्तावीत जागो सरपंचान प्रायव्हेट पार्टीक दिला. कारुण्याच्या लोकांनी हळदोणा पंचायतीचेर आरोप केला. बांदकामा उपरांत प्रस्तावीत जाग्याचे खाजगीकरण जातले. उपरांत हे मैदान थळाव्यांक वापरपाक मेळचें ना अशें लोकांचें म्हणणें. पंचायत मैदान खाजगी पार्टीक चलोवपाक दिवचे हे खातीर पंच वांगड्यांनी ग्रामसभा आफोवन ठराव पास केल्ल्याचो आरोप कोस्तादिनो कारवालोन केलो. टीसीपीचे परवानगे बगर प्रभारी सरपंचान खाजगी संकुलाची फायल मान्यताये खातीर दवरिल्ली. थळाव्या लोकांनी हे विशीं मुख्यमंत्री, टीसीपी मंत्री आनी महसूल मंत्र्याची भेट घेतली. सरकारान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी तांणी केल्या. The deputy sarpanch, Mrs. Sukradini V. Pole, became the acting sarpanch until a new sarpanch could be elected. The deputy sarpanch, after taking charge of the panchayat, did not let the moss grow under her feet. She immediately called for a panchayat meeting and placed the file of Mary Gomes for the private sports complex for approval without waiting for the clarification reply from the Town and Country Planning Department, which had been asked by the previous sarpanch. She was in a great hurry. The proposer was the deputy sarpanch who signed as the sarpanch to misguide the TCP authority. The seconder was named as punch member Thomas Tavares. Thomas Tavares was not even aware that he was made a seconder to this resolution. Therefore, when he came aware of this fact, he filed a police complaint and a police inquiry is underway. The matter is also resting with the director of Panchayat. What was the personal interest and haste in approving the file for construction license? Why did the deputy sarpanch not wait for the clarification from the TCP department before issuing the license subject to sanad? Why did the deputy sarpanch and some of the punch members override a Gram Sabha resolution dated 14th of April 2009? Why did they disregard the TCP directive not to issue any license until the matter was fully resolved by them? For how many pieces of silver did you sell your soul and our beloved CPL ground? Clearance which was issued by the Town and Country Planning Department. I will also show you the proposed plan for this private sports complex. वो ग्राउंड जे आमचे पुर्वज, आमचे पाय, आमचे उरलेले गांवचे भाव खेळोन गेल्यात. आमी त्या ग्राउंडार खेळोन ल्हान व्हड जाल्या. आतां आमच्या भुरग्यांक ही सुवात जाय खेळपाक. आमची भुरगीं खंय वेतेलीं? आमची भुरगीं खंयसर हेवतेलीं? ही आमची प्रॉपर्टी तुमी प्रायवेट कॉम्प्लेक्स करूंक कशी दिवची? आनी सरकारा लागीं मागता हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. आनी ही आमची प्रॉपर्टी, ही आमची गांवची सुवात जी गांवकारांनी राखून दवरल्या, ही आमची अस्मिताय. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या फ्युचराक, आमच्या भुरग्यांचो बरो ग्रोथ जावपाक ही आमकां मेवची. कारणच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. चवथ लागीं पावल्या पूण ह्या वर्सा पोरू सारकी परिस्थिती ना. कोरोना महामारीच्या सावटा खाली ह्या वर्साची चवथ वतली. कोरोनाक लागून वेगवेगळ्या सुवातांचेर बाजार भरवपाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला. कोरोना महामारीच्या सावटाखाला या वर्साची चवथ वतली. कोरोना महामारीचो धोको लक्षात घेवन सरकारान सार्वजनीक गणेश मंडळ आणि सर्वसामान्य लोकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. येता ते गणेश चतुर्थीच्या निमतान बिचोले शहरान म्हणटा ते आमी प्रत्येक वर्सा बिचोले मार्केटान आमची म्हणटा ते चतुर्थीचो बाजार आमी भरयतात. ह्या वर्सा कोरोना व्हायरस जाल्ल्या कारणान एक बिचोले नगरपालिकेन असो निर्णय घेतलो की 21 कडेन मार्केट म्हणटा ते चतुर्थीचें मार्केट न भरता अशें एक 4-5 वाठारांनी म्हणटा तें मार्केट भरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताका लागून एक म्हणटा तें लायन्स नारायण जाटे मेमोरियल हॉल आहा, हिराबाई जाटे मेमोरियल हॉल आहा पळय, ती एरिया एक आयडेंटिफायड केल्ली आसा.
दुसरी एरिया जी ती आमचे रमाकांत शेट्ये ते बोर्डे एरियाची जी एरियाज आहा पळय ते हितूनसून आयडेंटिफायड केल्ली आहा. तिसरी एरिया जी आहा पळय आमची ग्रावंड जो आसा पळय ते ग्रावंडाचे सरावंडींग एरियेक जो यल शेप जी आसा पळय फेसिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स टू स्टेट बँक ऑफ इंडिया हाचेर आहा पळय ते एरियेक येतले. चवथी जी आहा पळय एरिया आमची ती अवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कूल त्या हेचेर कॅम्पसान भरतले. जेणे करून कितें आहा प्रत्येक चतुर्थीचो जेन्ना बाजार भरतलो पळय तो एकीच कडेन आसचो न्हू, तो सेपरेट आसल्या कारणान ताका लागून विविध अशे लोकांक प्रत्येकाक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून घेवपाक मेळटलें. आनी हेका लागून बिचोली नगरपालिकेचे आमचे सगळे सहकारी कर्मचारी आहा पळय कावन्सिलर्स आहा हेंचे सगळ्यांचे सहकारी आसतले आनी तेंच्या बरोबर बाकीचे आमचे जे कामगार वर्ग आसा पळय ते सुद्दां त्या कामाक म्हणटा ते योग्य तरेन म्हणटा ते लोकांक चतुर्थीचो जो माटोळेचें सामान विकत घेवपाचें आहा पळय तो विविध अशा एरियेनसून म्हणटा तो उपलब्ध करून दिताले. गोवा 365 खातीर हळदोणेच्यान महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. क्रिकेट खेळा मैदानांतलो चाणक्य आनी भारताचो आदलो कॅप्टन महेंद्र सिंग धोनीन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींतल्यान संन्यास घेतलो. एकोडी धांवडी घेवपाक सरस गरजेच्या वेळार मॅच आरत्याची परती करून निकाल आपले वटेन वळोवपाची क्षमता ताचे कडेन आशिल्ली. ह्या गजाली खातीर क्रिकेट विश्वात ताचें वेगळेपण सेगीतपणान दिसून येतालें. भारतीय क्रिकेटाचें रोपडें बदलावन उडोवपी ह्या खेळगड्याच्या नांवार अशे कितलेशेच विक्रम आसात जे दीर्घ काळा मेरेन तिकून उरतले. महेंद्रसिंह धोनीन 332 आंतरराष्ट्रीय मॅचींनी कॅप्टनशीप केली. ह्या नादी हाचेपेक्षा चड मॅचींनी कॅप्टन म्हणून एकूय खेळगडो खेळूंक ना. ऑस्ट्रेलियाचो आदलो कॅप्टन रिकी पॉन्टिंग आनी न्यूझीलंडाचो आदलो कॅप्टन स्टीफन फ्लेमिंग लेगीत 300 परस चड मॅचींनी कॅप्टन म्हणून खेळ्ळा, पूण ते धोनीच्या फाटीं आसात. पॉन्टिंग 324 जाल्यार फ्लेमिंग 303 मॅचींनी कॅप्टन म्हणून खेळ्ळा. धोनीन 195 स्टंपिंग केल्यात. सध्याच्या एकाय विकेट किपरान 100 वयर स्टंपिंग करूंक ना. तशेंच धोनीन 359 सिक्सरी मारल्यो. विकेट किपर बॅटमन म्हणून हो त्याचो एक विक्रमूच. सद्याक सक्रिय आशिल्ल्या खेळगड्यांमध्ये मुशफिकुर रहिमान आतामेरेन 88 स्टंपिंग केल्यात. सिंह धोनीच्या पावलार पावल दवरीत सुरेश रैनान लेगीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांतल्यान निवृत्ती जाहीर केली. इंस्टाग्रामाचेर धोनीन निवृत्ती जाहीर केल्या उपरांत एका मिनटानूच सुरेश रैनान निवृत्तीची घोशणा केली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नोव्हेंबरात जावपी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाचे वेंचणुके खातीर डेमोक्रेटीक पार्टीन पॉलिसी स्टेटमेंट जारी केला. सत्तेत आयल्या उपरांत भारता वांगडा आशिल्ल्या संबंधांक उच्च प्राधान्य दिवपाचें तातूंत म्हटलां. तशेंच दक्षिण एशियांतल्या शिमेपलतडच्या जावपी दहशतवादी कारवायो खपोवन घेवचे नात असो उल्लेखूय तातूंत आसा. बराक ओबामाच्या काळात अमेरिकेन पाकिस्तानाविशीं आपली भुमिका कडक केल्ली. डोनाल्ड ट्रंपान ती वाडयली आनी आतां डेमोक्रॅट पक्षान बिडेनाच्या धोरणांचें चित्र स्पश्ट केलां. ह्या स्टेटमेंटात चीनाचो स्पश्ट उल्लेख केला. हिंदी महासागराविशीं धोरण स्पश्ट आसा. नेम आनी कायदे पाळचे पडटले. चीन आपल्या शेजाऱ्यांक धमकावंक शकना अशेंय तातूंत म्हटलां. H-1B व्हिजा आशिल्ल्यांच्यो नोकऱ्यो आनी तांचे संख्ये कडेन विशेष लक्ष दिवपाचो ह्या स्टेटमेंटात उल्लेख आसा. तांच्या कुटुंबाक एकठांय दवरपा विशीं धोरण तयार करतले. तशेंच हेट क्रायम्साच्या प्रकरणांचेर कारवाये खातीर विशेष शाखा उक्ती करतले खंय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. इंडियन सुपर लिगाचो फुडलो सीझन नोव्हेंबराच्यान गोंयांत जातलो. ISLाचो 7वो सीझन बंद दारा आड जातलो. मॅची फातोर्डेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बांबोळेचे एथलेटीक स्टेडियम आनी वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर जातल्यो. हो सीझन वेवस्थीत पार पडचो हे खातीर फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड, गोंय खेळां प्राधिकरण, गोवा फुटबॉल संघटना आनी राज्य प्रशासना वांगडा काम करता. फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेडान हालींच गोंयांतल्या साधन सुविधांचो नियाळ घेतलो. तशेंच ड्रेसिंग रुमा वांगडाच खेळां मैदान, ड्रेनेज नूतनीकरण वेवस्थापन, फ्लड लायट तशेंच हेर सुविधा उबारपा खातीर आराखडो तयार केला. फुटबॉल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट लिमिटेड सगळ्या क्लबांक प्रशिक्षणा खातीर वेगवेगळी पिचां दिवपाक सोदता. तशेंच ज्या पिचांचेर क्लब सराव करपाक सोदता ताच्या आदी थंय गरजेच्या सुविधांची पुरवण करतले. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. दवरात.
सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात एकामेकाची भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.